हॅलो एवरीवन, तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. गोवन क्रिएशनाच्या आणि तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. तर कांयशे दीस जाले म्हाजो व्हिडिओ हो येवकूच ना आणि ताचें रिजन जें म्हटल्यार जो म्हाजो मेन जो फोन आसलो पळय जेचेर हांव व्हिडिओ शूट रिकॉर्डिंग करताले तो फोन म्हाजो पडलो आणि ताची जी डिस्प्ले आसली पळय तो डिस्प्ले मोडली म्हणून हांवें तो म्हाजो जो पयलींचो फोन आसलो ओल्ड फोन आसलो तो काडलो. ताचेर हांव कांय दीस रिकॉर्डिंग करतालें पण तो खूब ओल्ड आसलो. सडनली कितें जालें की ताचो जो स्पिकर आसलो तो गेलो. इवन हांव जे उलयतालें तें येनासलें. इवन कोणाची वॉयस मेसेज आसली ती येनासली. इवन यूट्यूबाचे व्हिडिओज जे आसा पळय ते बीन पळोवपाक म्हाका म्हणजे ताचो जो आवाज आसलो पळय तो येनासलो. सो हांवें 2-4 दीस व्हिडिओज रिकॉर्डिंग करूं ना. एक व्हिडिओ रिकॉर्डिंग केलो आनी ताचेर वॉयस ओवर दिवन व्हिडिओ अपलोड करपाचें अशें चिंतलें पण वॉयस ओवर बीन घालून कांयच फायदो जावना. आवाजूच रिकॉर्ड जायनासलो. सो सडनली कितें जालें 2-3 दिसांनी ऑटोमॅटिकली म्हाका मे बी तें उदक बीन गेलें आसतलें फोनान. सो ऑटोमॅटिकली जो आवाज आसलो पळय तो येवपाक लागलो. पण म्हाजो हांवें रिकॉर्ड केल्लो आवाज कोणाक वॉयस मेसेज धाडलेलो आवाज इवन कोणाचो फोन रिसीव केलो जाल्यार आवाज येवपाचो बंद जालो. तसोच हांवें फोन दवरलो. नॉर्मली जशें हांव मेसेज टॅक्स्ट करतालें तशें यूज करपाक लागलें आनी 2 दिसांनी पयलीं जाल्यार ऑटोमॅटिकली आवाज येवपाक लागलो. पण जो शेड्यूल जो आसलो पळय म्हाजो जो एवरीडे व्हिडिओ रिकॉर्ड करून अपलोड करप तो म्हाजो जो शेड्यूल जो आसलो पळय तो ब्रेक जाल्ल्या कारणान जो परत तो शेड्यूल सेट करपाक मातसो टायम लागलो. त्या कारणा खातीर हांवें 2-4 दीस रेसिपीज ज्यो आसल्यो त्यो शूटूच करूंक ना. पण म्हाका वॉट्सॅपार मेसेज येवपाक लागली. इवन कमेंट येवपाक लागले की तुज्यो रेसिपीज ज्यो आसा पळय त्यो आमकां आवडटा. सो तूं तुज्यो ज्यो रेसिपीज आसा त्यो शूट कर आनी अपलोड कर. सो हांवें डिसायड केल्लें की आनीक टायम ना वेस्ट करून आयज जी आसा पळय ती रेसिपी शूट करया म्हणून. सो आयज हांवें केला सिंपल एक मसूरचे तोंडाक. ही इजी आनी सिंपल रेसिपी आसा. सो हांवें हांगा घेतला 4 बारीक चिरिल्ले कांदे स्मॉल सायजीचे आसले. समज मोठे कांदे आसत जाल्यार 2 पुरो. कोथमीर घेतल्या, अर्द नाल्लाची सय, एक उबी चिरिल्ली मिरसांग घेतल्या, 1 चमचो मीठ, 1 वाटी मसूर, 1 स्पून गरम मसालो आनी आमटाण. समज तुम्ही टोमॅटो यूज करता फोडणा बीन घालता जाल्यार आमटाण स्कीप करू शकता. हांवें आतां ही मसूरची जी दाळ आसा पळय ती 4-5 वेळा वॉश करून घेतला आनी तातूंत एज पर रिक्वायरमेंट उदक घालून घेतला. मसूरची दाळ जी आसा पळय ती कुकरान ट्रान्सफर केल्या. मसूरची दाळ जी आसा पळय ती बरी 4-5 वेळा वॉश करपाक जाय. कित्याक ताका जे पेस्टिसायड्स स्टोर जावपा खातीर कितें कॅमिकल्स बीन घातलेले आसता ते बरे वॉश जावन वयता. आनी हाका 4 सिटयो काडून घेवपाक जाय. तर आतां आमची मसूरची जी दाळ आसा ती बरी उकडलेली आसा. एक अशी घेवन प्रेस करून चॅक करपाची की उकडल्या जाल्यार. हांवें ऑलरेडी चॅक केल्या ती बरी उकडलेली आसा. सो ती एका सेपरेट कंटेनरान ट्रान्सफर करून घेवपाक जाय. सो ती मसूर जी उकडलेली आसा ती हांवें एक सेपरेट कंटेनरान काडून घेतला. हांव कुकरान सेम कंटेनरान करिना. तुमकां जाय जाल्यार तुमी कुकरानूय डायरेक्टली सगळे जे आयटम्स आसा पळय ते घालूं शकता. सो फुडलो जो प्रोसिजर आसा तुमी तो फोण्णय घालून करूं शकता पण जाता तितली ऑयल अवॉयड करपाक जाय. सो हांव जे आसा पळय ते डायरेक्टली घालता. डायरेक्टली घालून न्हू सुद्दां त्याची जी टेस्ट आसा पळय ती बरी लागता. सो हांवें हांगा घातला कांदो. नेक्स्ट हांव घालता हरवी मिरसांग. नेक्स्ट हांव घालता नाल्लाची सय. सो ही अर्ध्या नाल्लाची सय आसा आनी ते बरें अशें मिक्स करून घेवपाक जाय. हे बरें मिक्स करून घेतला. मातसो ताका 1-2 मिनटां खतखतो येवपाक दिवपाक जाय. आता बरो खतखतो आयिल्लो आसा. तातूंत हांव घालता 1 टेबलस्पून मीठ, नेक्स्ट हांव घालता 1 टेबलस्पून गरम मसालो. सो आमच्या गरम मसाल्यान ऑलरेडी हळदी पावडर बीन आसा आनी ऑलरेडी हांवें ग्रीन चिली घातला. सो एडिशनली हांव रेड चिली पावडर हळदी पावडर घालिना. सो हांवें गरम मसालो मीठ बीन सगळें मिक्स केला. नेक्स्ट हांव घालता भितून थोडीशी आमटाण.
घालून हा बरें मिक्स करून घेता आणि वयल्यान कोथमीर घालून ही डिश रेडी आसा सर्व करपा खातीर. आता हांव वयल्यान घालता कोथमीर आणि ही डिश तुम्ही विथ रायस और विथ पाव चपाती कित्याय वांगडा खावं शकता. इवन ड्युरींग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट खावं शकता तुम्ही. जे मसूरचे तोंडाक आसा पळय ते तुम्ही तेलाची फोडणी घालूनय करू शकता. तेलाची फोडणी म्हणटकीर नॉर्मली जशी आमी फोडणी घालतात तेल सांसवां मागीर हींग करपिलाची पानां ऑनियन टोमॅटो बाकीचे सगळे इन्ग्रेडियंट्स सेम दवरून करू शकता. पण कांयश्यो ज्यो गोश्टी आसा पळय जी एज सिंपल एज पॉसिबल करूनय तिची जी टेस्ट आसा पळय ती बरी लागता. होप तुमकां म्हाजी आयची रेसिपी आवडली आसली आनी आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.